वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. माथेवाचो वांजेल आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां माथेवाचो वांजेल 20 आणि 3 1 ते 12 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 1 to 12. उपरांत जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात ते सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा. पूण ते करतात ते बरी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वोवंक तांकां बरे बांदून मनशाच्या खांदार ते चडयतात, पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. चोर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपालार वा भोवळ्यांक बांदलेल्यो वेसणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपले आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोगांत सभेंत मुखली बसका तांकां जाय. पेंटेसालांत लोकान तांकां सलाम केल्यार आनी रब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खोशी. पूण तुमकां कोणी रब्बी म्हणूंक उलो करचें नाका, कित्याक तुमचो रब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणी म्हणचें नाका, तुमकां मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकूर जाय. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. ही उतरां आज सोमी आमचे कडेन उलोवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या काळार शास्त्री आनी फारिजेव कितें करताले म्हणून आज आमकां सांगता. मोइजेच्या बसकार बसून म्हळ्यार मोइजेची बसका तांकां दिल्ली आसली ते दाळा आनी ते सगळ्या संवसाराचेर म्हळ्यार हे चलोवन आसले तांचो अधिकार आनी कशें चलयताले की म्हणून देवाच्या मोगान बरोवन न्हय, हे देवाच्या सक्तेन बरोवन न्हय, बगर तांचेच सक्तेन ते लोकांक दग दितले कस दितले म्हणून तरी आमकां हांचे विशयांत वाचूंक मेळटा. पूण आज जेजू आमकां सांगता तुमी तशें करनाकात. आजय पळय आमकां थोडे आसात आमचे मदें, तांकां पयल्यो बसका जायचे, तांकां मुखार आपयचे, तांकां मान करिचे, तांकां सन्मान करिचे आसात. थोडे आश येता ताका. पूण देवा ते आमी कितें आशेचे? आमी कालते जावन सोंसणीक जावन देवाच्या सेवेंत देवाच्या सांगाता आमी रावल्यार तेंत व्हरतें एक भाग मोगाच्या भाव आनी भयणी. ह्या संवसारांत आमकां कोणेय सन्मान करचोय नाका, कित्याक म्हळ्यार देव आमकां सर्गींच्या राजान सन्मान करतलो तें व्हरतें. संवसारांत जर आमी सन्मान कान घेता जाल्यार सर्गींच्या राजांत आमकां कितें मेळत? कित्याक तांचो प्रतिफळ तांकां येदोळसो मेळून जाला म्हणटा सोमी. देखून आमी बरीं कामां करया, सक्कड सोमयाच्या सांगाता रावून कितें आमकां सांगता, कितें आमकां जाता तें आमी खंडी जावन करूंक आमकां जातलेंच. आनी देवाचें सांगतपण, जेजूचो सांगतपण पवित्र आत्मे सकत आमचें तें वाळटा जाल्यार खंडीत आमी तें करूंक शकता. देखून पयले जागे सभेंत आनी बुरा पेंटेसालांत कोणेय आमकां सलाम कर रब्बी म्हणचें आमकां नाका. आमकां रब्बी एकलोच समजो, कित्याक पवित्र पुस्तकांत नवे सल्ल्यांत जेजूक तांणी रब्बी म्हणून आपयल्लें. रब्बी म्हळ्यार खंय जावन आमकां सुडवून दिल्लो तो, सुडका दिल्लो तो. देखून आमी रब्बी म्हणून संवसारांत कोणाक आपोवचें नाका, कित्याक रब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका भाभाव. जर बाबावूत एकामेका विरोध रावती जाल्यार ह्या बाबावत एकामेका मोगान जियेना जाल्यार तें कितलें एक कठोर जायत न्ही. देखून किर्तनाच्या ग्रंथांत आमकां सांगता थोडी सक्ती, जर बाबाव जर एकामेका माया मोगान जियेती जाल्यार तें कितलें सोबीत आनी कितलें बरें म्हणून. बाबाव म्हळ्यार एकच आवयच्या गर्भांतावन भायर आयलेले बाबाव जावं दी, बोबोणे जावं दी, कोणी जावं दी, जंय मोगान जियेल्यार
एकामेका सोड धर करून जियेल्यार तें कितलें सोबीत आनी कितलें बरें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक आमकां. देखून आमचें तें तशें जावचें नाका. आमी एकामेका दुस्मान गाय दवरची नाका ह्या संवसारांत. कित्याक सक्कड आमी एक दीस ह्या संवसार सांडून वचोंक आसा, बापाच्या हुजरीक आमी रावंक आसा. आनी खंडीत जावन जर कालच्या दिसाचें उतर आमी आयकल्यार आमी कोणाकच कितेंच विरोध करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ज्यो आमी संवसारांत विरोध करता जाल्यार सर्गींच्या राजांत आमकां विरोधपण मेळोवंक चान्स आसा, अवकाश आसात. देखून आमी ह्यो संगती सगल्यो सांडया आमी संवसारांत. बापा मनी कोणाकी उलो करनाका म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी आसा तो सरकार. मेस्त्री म्हणूनय तुमी कोणाकी उलो मारनात, कित्याक मेस्त्री एकलोच तुमी मात्र आमकां मेस्त्री. आमकां हर एक संगती शिकयलो तो पवित्र पुस्तकांत. ताचे संगती सगळे बरोवन घाल्ल्यो आसात. पोरण्या सल्ल्यान जावं दी नव्या सल्ल्यान दोनूय टॅली केल्यार आमी समयाचे मिसांव पोरण्या सल्ल्यान ती आसले, नव्या सल्ल्यान ती आसा. तो आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. देखून तो अल्फा तो ओमेगा. देखून आमी समजून काण घेवया आयच्या दिसा मगच्या भावा आनी भयणी. जो कोण आपणाक वर्त करता देव तांकां खालतो करतलो, आनी कोण आपणाक खालतो करता देव तांकां वर्त करतलो. देखून ह्या संवसारांत आमी खालतेपण सोडल्यार खंडीत सर्गींच्या राजांत आमकां वर्तेपण मेळटलें. जर आमी संवसारांतच वर्तेपण आशेतांव जाल्यार आमकां खंडीत जावन खालतें करतलो देव. खालतें करतना खंयच्या परिस्थितीन कशें करतलो तें खंयचें हांगा बरोवन ना. खालतें करूंक देवाक जायत्यो वाटो आसात मगच्या भावा आनी भयणी. जर संवसारांत तूं अहंकारी आसाय, गर्वान आसाय, ह्या तुज्या दुडवाच्या अहंकारान येताय आनी कितें आसाय, तुका खालतो करतलो. खालतो करूंक मस्त वाट्यो आसात जेजूच्यो. पूण खंयचेच त्या खालते करूंक वाटो ताणें जेजून आमच्या जिवितांत वापरचे पयले आमी खालते जावन जेजू सरसीन येल्यार त्यो जायत्यो संगती आमी सुखोवयेत. जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत घडच्यो त्यो आडावयेत मगच्या भावानी भयणी. देखून आज पयलें वाचप आमकां सांगता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचल्यार पयलो अध्याय तें 10वें वाक्य सांगता, सोदोमाच्या फुडाऱ्यानं सर्वेस्वराचें उतर ऐका, गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया म्हणटा. जेजूच्या शिकवणेक कान दिया. आमकां परने सगळ्यांत येत सांगता सर्वेस्वर देव. देखून तुमकां सुधुया, नितळ जाया आनी खोटेपणांतून खोटेपण म्हणजे दोळे मकले पयस करा आनीक वायट करिनाकात. आनी जायत्यो संगती आमच्या ह्या करिज्माच्या काळार आमकां पदका विशयंत उगडा सारता आनी पदकांतून मेकळे जावंक देव आपोवणें दिता. बरें करूंक शिका, न्यायनीत सोदा, कश्टांतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विध्वंसो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळयवया म्हणटा सर्वेस्पर. हे उलोवन पळया संवाद. हे उलोवन पळोवचें म्हळ्यार कितें, एक कुमसार असो सक्रामेंत आमी देवा कडेन देव आमकां आपयता. उलोवन पळयवया म्हळ्यार कुमसाराच्या सक्रामेंताक आपोवणें दिता. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातली आनी रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. देखून उलोवन पळोवचें म्हळ्यार एक संवाद, एक सक्रामेंत मगच्या भावा आनी भयणी. आमी मस्त जाणां कुमसार जावंक फाटीं सरता थोडे संगती आनी आमकां थोडे दुसरे इन्फ्लुएन्सी आसता. कित्याक जावचें कुमसार हांव जायते कडेन फिरगेजांनी पुरा कुमसाराक तयारी करूं येता आसतना थोडी संगती कितें हांवें अनुभव केल्ल्यो, कितें समयान म्हाका थोडी दाखयल्ल्यो संगती कुमसारा विशयन त्यो विशेश जावन आसात मगच्या भावा आनी भयणी. खंडीत एक दीस केदाळा म्हणी हाचे विशयंत आमी सर आनी सर नियाळ करूंक घेया. पूण आज इतलें आमी समजून काण घेवया, आमी न्ही जावन कुमसाराक वचूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कुमसार असो सक्रामेंत म्हळ्यार देवा कडेन आमी उलोवंक वयचें. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती त्या कुमसाराच्या सक्रामेंतांत हिमा बरी धवी करतलो आनी ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कपसा बरी धवी करतलो. देखून ह्या प्राजीत काळार चड आनी चड आमी कुमसाराक आमकां अवकाश मेळटा आसतना ते आमी अवकाश गळसीचे उपयोग करीचे खंडीत जावन. कित्याक म्हळ्यार जायतीं पदकां आमी दिसाक करता. एक भाग्यवंत मनीस
म्हणटा तेच्या बरोवन सांगता एका बुकांत हांवें वाचलेलें, एक भाग्यवंत मनीस दिसाक 7 पातकां करता गय तर आमची गत कसली म्हणून आमकां कळीत आसा मगोच्या भावा आनी भयणी. आमी कांय तसले भाग्यवंत न्हय, पूण भाग्यवंताच्या वाटेक वचूंक देवान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां. भाग्यवंत आमी जावयेत कित्याक ती वाट देवान आमकां दाखोवन दिली आपल्या पुता जेजू मारिफात. आनी ती वाट आमी काण गेल्यार खंडीत आमी एक नाल्यार एक दीस निश्चिंततारान आमी त्या वाटेक आनी त्या शेवटाक आमी पावतले. कित्याक देव आमकां सांगात दितलो, ताचो पवित्र आत्मा आमकां गायड करतलो आनी जेजूची काकुळट आनी कृपा आमकां सदांच मेळटली. देखून येया उलोवन पळोवया म्हणटा रेस्पोर. देखून आज आमी आमच्या जिवितांत काण गेल्ली हर एक कामां कितें आसात आज आशिर्वादी जावं दीत. आमची सगळीं कामां आशिर्वादी जावं दीत आनी देवाचो सांगतपण आमकां सदांच मेळों दी. आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा देवाच्या सांगतपणान जियोंक जेजूची काकुळट आनी कृपा मागून पवित्र आत्म्याची मजत मागून आमी फुडें सरया. आनी आयच्या दिसाचेरय सरेस्पर देव आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या समाजाचेर, आमच्या सगळ्या राष्ट्रांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पॉलच्यो कशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.